आयज आमी आतां उबी आसा पळय न्हू हो सांकवाळचो पट्टार हेका उपासनगर म्हणून नांव दिल्लें कित्याक ज्वारीक लागून हांगा लोक उपासाक बसलेले आनी ही ज्वारी नाका म्हणून उपासा बसून हेका उपासनगर नांव पडलेलें. कालांतरान हितून कितें जालें सरकारान 1960 कितें तरी गोवा हावसिंग बोर्ड फॉर्म केले आनी ही सांकवाळ कोमदाचीची लुगार वता सर्वे नंबर 89/1 म्हणून सांकवाळ कोमदाचो हे गरीब लोकांक लागून हावसिंग बोर्डान कितें केली ही जमीन एट रेट ऑफ 10 रुपीज कितें तरी एक्वायर केली त्या टायमार 85, 82, 90 हेची भितर एक्वायर केली आनी हेचे उद्देश कितें आशिल्लो एक्वायर करपाचे फाटल्यान की बाबा जे गोंयाक आनी मेन करून गांवांत जे कोण गरीब लोक आसा जेंका घर ना एक फॅमिली भितर तांकां रावपाक त्रास जाता कोणाचे लो इन्कम जे जमीन घेवपाक शकना हांकां लागून ही जमीन हावसिंग बोर्ड फॉर्म केला आनी सांकवाळची फंडाळची जमीन एक्वायर केली. सांकवाळ कोमदाची ती एक्विशन एवॉर्ड चॅलेंज केलो आनी लास्टाक 22 रुपीज पर स्क्वेअर मिटराचेर आमकां रेट गावलो. बरोबर आसा गरीब लोकांक लागून केलो म्हणून आमी तेजेर फुडें आवाज उखडयला कोमदादीन. आतां हांगा अशें दिसून येता की गोंयाक म्हणटा ते गरीब लोक म्हणटा ते उरलेले ना लो इन्कम आनी कसले ना जायते आमकां इंडियाच्या स्टेटी भितर गोंय एकूच अशें राज्य आसा हे रिचस्ट स्टेट आसा म्हणजे सगळे लोक रिच जाल्ले आसा गरीब म्हणटा ते उरलेले ना कित्याक हेजे वयल्यान हे सिद्ध करता सरकार सिद्ध करता हांव सांगना सरकार दाखोवन दिता की गोंयाक गरीब उरलेले ना तेन्ना हावसिंग बोर्डाची जी जमीन आहा पळय न्हू ती सरकारान होलसेलाक काडलेला विकपाक कोणाक ती बीन बिल्डर लॉबीक हे गोंयाक जे बिल्डर जाले कोणची भायली येवन पळय बिल्डर लॉबी आयज गोंयाक पळय रावन आपल्याला धंदो करपाक सोदता पळय न्हू तांकां ही जमीन होलसेलान काडलेल्या हेजे आयज उदाहरण हे जे पळय लायसन्स दिसता न्हू प्रपोज रेजिडेंशियल कम कमर्शियल बिल्डींग म्हणटा पळय न्हू हेका पंचायतीन लायसन्स दिला मार्मागो डेव्हलपर परमिशन दिला हेल्थान दिला इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दिला पूण हितून एक परमिशन दिसना ते म्हणटा ते वॉटर डिपार्टमेंट PWD वॉटर डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिना आयज म्हादय विकल्या ताका लागून आयज उदकाची एनओसी ना हांकां पूण तरी आसा ही सगळी लायसन्स मेळटा. आतां सांगपाचो मेन मुद्दो कितें आसा ही जी पळय एक्वायर करता आसतना गरीब लोकांक लागून केल्ली जाल्यार म्हाका एक सरकाराक विचारपाक जाय गोंयचे गरीब लोक सगळे काबार जाले सगळे रिच जाले आयज लो इन्कम ग्रुपाचे कोण उरलेले ना गोंयाक मेन करून सांकवाळे कोण उरलेले ना जेंका एक घरात 4-4, 5-5 जाण रावतात तेका एक धाकट्या रुमांनी रावतात आयज तांकां बेनिफिटाक लागून ही हावसिंग बोर्ड फॉर्म केल्लो व आयज हावसिंग बोर्ड तुमी सरकारान होलसेलाक विकून काडला आनी बिल्डराक तुमी आयज गरीब करून सोडल्यात म्हणजे जे लोक सारखे निडी पळय लोक आशिल्ले लो इन्कमाचे ते आयज तुमी डिक्लेअर केले सगळे गिरेस्त जाले म्हणून सगळे श्रीमंत जाले आनी बिल्डर लॉबी आसली ती गरीब जाली आनी ताका लागून आयज जी होलसेलान ही हावसिंग बोर्डाची प्रॉपर्टी जी गरिबाची नांवान जी पळय एक्वायर केल्ली आयज हे बिल्डर लॉबीक विकपाक चालू केला. ही प्रॉपर्टी दिलोली हा फॉर रेजिडेंशियल यूज एक काम कमर्शियल बिल्डिंग आयलो हा सो कमर्शियल इज बिकमिंग रेजिडेंशियल सो लोकांनी शॉपा पासून रावपा जाय कितें लागून कमर्शियल दिली तुमी इलिगॅलिटीज कशें जाली तुमचे मदें अबे पंचायत इज इनफेमस पंचायत तांकां जाय ओन्ली बॅगा बोल्लोली बॅगा हावसिंग बोर्डाची कमिटी जी आहा ती तेणी केश कोन दिली परमिशन हाऊ दे हॅव सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू अ प्रायव्हेट बिल्डर केश कोन सिंपल क्वेश्चन केश कोन गेली आम्ही सांकवाळकर आमचे लोक आहेत आमचे बोले बाबा आमकां घर नाय आमकां आमचे प्रॉपर्टी सारखे जाग्यार ना आमी मुडकारान हितून रावताय आमकां घर जाय हिंगा आमकां जागो आसतना तुमी बिल्डर दिताय आनी जागो बांदलो आसतना बसून तुमी अलॉटमेंट दिनाय कितें चल्ला तुमी पंचायतीचे मागता आमचे लोकल MLA कोणे एक पार्टी तुम्ही एक पोलीस स्टेटमेंट काडलोली तुका वालोर करता हांव तुका तेका लागून ते काडलो स्टेटमेंट पूण कितें जाला फायदो आउटकम कितें आसा तितून हांव मागता तूं हे केस घे मुखार आनी हे इल्लीगल ते स्टॉप करपा तुमी हांव तबादोर स्टॉप करपा जाय तुमी कित्याक दिस इज टोटली इनजस्टीस टू द गोवन्स आख्खे गोंयकार इनजस्टीस need the land who are homeless and those are the poor of the state of Goa. And as said by Peter, there is already a housing colony constructed. Why is it till date the units provided by this colony not given out to the poor as per the rules and regulations of the housing board scheme? I request the panchayat to look into this matter and see that the needful are helped and not the poor, not the rich to become richer. Thank you.